लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खात्यामार्फत गरजू बायलांक कपडे शिवून आपले घर चलोवपाक मेळचे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी शिवपाची मशिनां वाटली। बायलांनी आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा। एकठांय येवन काम केल्यार व्हड फरक पडूं येता म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। RDX ब्युरो रिपोर्ट। याच कार्यक्रमाच्या बरोबर आमच्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जे नवीन नाव आम्ही ज्या डिपार्टमेंटाक दिला तांच्यांनी महिला स्वयंपूर्ण जावच्यो म्हणून जे 2015 पासून पेंडिंग आशिल्ली जी स्टिचिंग मशीन ती दिवपाचो कार्यक्रम हांगासर दवरलो। जवळपास एक 100 ते 150 महिलांक सुमार आज स्टिचिंग मशीन तेंच्यांनी हांगासर दिल्या। ही सगळी SC ST OBC अशा सगळ्या महिलांक स्वयंपूर्ण जावपाची ही बरी एक संद आसा। तांच्यांनी ह्या संदीचो फायदो घेवचो आणि तांच्यांनी स्वयंपूर्ण जावचे अशें हांव योजिता। आमी पळयता की सातत्यान आमी जर एकत्र मेळून काम करीत म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप परत आसा तशे FPOs आणि BMCs जाल्यार आमी खूब मोठो बदल हो आमी घडोवपाक शकतले। आमचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता। आमचे सरकार हे सातत्यान वोकल फॉर लोकल म्हणजे तुमी करीत असलेल्या कामाचो हो आमी सदोदीत ग्लोबली पावोवपाची ही आमची संद आसा। आणि आमी जर एक लक्षात घेतले आमी जेका वुमन पॉवर म्हणटा नारी शक्ती ही सगळ्यात महत्वाची आसा। आणि तुम्ही जर भायर पळयशात जाल्यार भायल्या सगळ्या स्टॉलाचेर 80% आमकां महिला दिसतल्यो। कोणीतरी आंबे घेवन येयल्या, कोणीतरी सोना घेवन येयल्या, कोणीतरी फुलां घेवन येयल्या, कोणीतरी चांदी घेवन येयल्या। हे आमकां सगळी जाणां आमच्यो महिला भगिनी दिसता।